बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूमांतल्यान तुमकां दितात। तर आयच्या दिसाक घडिल्ले म्हत्वाचे अपडेट्स आमी घेवया। सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावसा कडेन। पुराय गोंयभर गाजिल्लें एक प्रकरण म्हटल्यार आयलिश चली डॅनियली मॅक्लेनगन ह्या तिचा खून प्रकरणात आयज मडगांवच्या सत्र न्यायालयान म्हत्वाचो निवाडो दीत जो आरोपी आसलो विकट भगत ताका लायफ टायम इनप्रिजनमेंट म्हणजे जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायल्या। सुमार 8 वर्सांनी हे केशीचो निवाडो लागलो। काणकोण आगोंद वाठारांत ही चली मेल्ले अवस्थेत सापडिल्ली आणि ते उपरांत ही केस सुरू आसली। तेची फॅमिली फाटल्या कांय दिसांच्यान गोंयांत आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी बेळगांवच्यान येता। लव मामलेदार फोंडेचो आदलो आमदार हाचेर जाणें हल्लो केलो त्या तरणाट्याक 14 दिसांच्या पुलीस कस्टडीची ख्यास्त सुनायल्या। आणि एक तिसरी अपडेट जी येता जी वीज डिपार्टमेंटान एक म्हत्वाची कारवाय करीत 5 टेलिकॉम कंपन्यो आसात तांकां 12 कोटींचो दंड भरपाचो आदेश दिल्लो आसा। 376 बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। 2017 वर्सा हे खून प्रकरण बरेंच गोंयभर गाजिल्लें। तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेरूय हे खून प्रकरण गाजिल्लें। मात शुक्राराक सत्र न्यायालयान विकट भगत जो आसा ताका दोशी थारायल्लो आणि आयज सोमाराक ताका जल्मठेपेची शिक्षा सुनायल्ली आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी म्हणजे मुळे पाड्ड्या आसा थंयसरलो एक हॉट मिक्सिंग एक प्रकल्प आसा। त्या प्रकल्पाक तळव्यांनी विरोध केल्लो आसा। पयलीं थंयसर हो प्रकल्प सुरू आसा त्या लागून गाडयांची येरादारी तशीच वाडलेली आसा आनी थंयसर ह्याच प्रकल्पा लागून म्हणटा ते की थंयसरल्या प्रदूषण हवा प्रदूषण आहा तितून वाड जाल्ली आसा आनी ह्या हवा प्रदूषण वाड जाल्ल्यान तांकां अस्थमा सारकी दुयेंसां आतां जावपाक लागली आसा। समज परतून आनी कसलो प्रकल्प येयलो जाल्यार ते तेंची भलायकेचेर आनी परिणाम जातलो। सो तेंच्यांनी ही सरकारा कडेन मागणी केला की हो जो प्रश्न आतां बेगोबेग सुटावो करचो। समज सरकारा कडेन समज कांयच जावंक ना ते सरकारान कांय करूंक ना जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां जे ट्रक येता पळय ते सगळे आडोवन थेयतले म्हणून। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे आयज फोंड्या जी बेकायदेशीर भंगार अड्डे आशिल्ले ते आयज मातये भरवण केल्लेले आसा आनी टोटल जे 4 आसा तातूंतले आतां 2 मातये भरवण केल्ले आसा आनी 2 आतां उरिल्ले आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे खोर्ले घाटेश्वर नगरात पार्क केलेल्या गाडयांचेर हाडून एक धपको दिवन एक गाडयेन धपको दिला आनी तेणें पळ काडले आसा। ह्या हितून 3 गाडयांचें बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा आनी तशेंच त्या वेळार कोण सुदैवान त्या वेळार कोण नाशिल्लो म्हणून कोणाक दुखापत जावना। ही जी बातमी तुवें CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच आयज सकाळीं दिल्ली सकाळच्या फांतोडेर 5:30 वरांचेर अचानक भुंयकांपाचो धक्को तांकां जाणवलो। हो जो हळशीक दिल्ली वाठारांत दिल्ली तशेंच NCR तांच्या वाठारांत भुंयकांप जायत आसतात पूण हो जो आशिल्लो तो 4.2 रिदर स्केलाचो आशिल्लो। तशेंच दिल्ली फाटोफाट बिहाराकूय बी भुंयकांप जाल्लो आसा। तशेंच आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार बोरी MPL कंपनी जी आसा त्या कंपनीचो प्रदुशणांत खूब वाड जाल्ली आसा आनी ह्याच संदर्भात आयज कांय थळावे जे आसात ते तांकां निवेदन सादर करपाक गेल्ले निवेदन दिवपाक गेल्ले। जर 31 मार्च मेरेन तांणी हे प्रदुशणाचे समस्येचेर ही समस्या जी आसा ती सुटावी केली ना जाल्यार ते उच्च न्यायालयात वतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा। मात दुसरे वटेन
जे कंपनीचे कामगार जे थळावे गांवचेच लोक आसा जे थंय काम करतात तांणी कंपनीक जो आसा तो पुराय तेंको दर्शायल्लो आसा. फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे न्यूज एंकर समिता कडेन. फाटल्या 2 वर्सां सावन सांकवाळे पंचायतीन बेकायदेशीरपणाचो कारबार चलता असो आरोप जो आसा तो थळावो पंच वांगडी तुळशीदास नायक हांणी केल्लो आसा. तर पंचायतीचो ग्रामसेवक जो आसा तो पंचायत सचिव म्हणून थंय वावुरतात. फाटीं ताका निलंबितूय केल्लो, पूण 1 वर्सा भितर तो परतून आपल्या पदाचेर रुजूय बी जाल्लो. ह्या सगळ्या बेकायदेशीरपणाचेर पंचायत मंत्री माविन गुदिनो मात वग्गी आसा. तर हे विशीं खपून घेवचे नात अशी शिटकावणी थळाव्या पंच वांगड्यान दिल्ली आसा. तशेंच हाजेर पुरायपणान आड नदर जाली दिसून येता. तर पंचायत मंत्र्याक जर विशय सुटावो करपाक जमना जाल्यार ताणें राजिनामो दिवचो अशेंय पंच वांगड्यान शिटकावणी दिल्ली आसा. ही जी सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. तर तशीच बागा वाठारांत जे पळय 15 परस चड फूड स्टॉलां आसात दर्याच्या कुशीक ती फूड स्टॉलां जी आसात ती बेकायदेशीर रितीन सिवेज डिस्चार्ज करतात असो आरोप थंयच्या नुस्तेकारांनी केल्लो आसा आनी हाचे बेगोबेग कारवाय करपाची तांणी मागणी केल्ली आसा. ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच आयचे आमच्या सब एडिटर तशेंच न्यूज एंकरांनी सांगिल्ल्यो ज्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स आसात त्यो गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिनान पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच देश विदेशांतल्यो हेर खबरां खातीर 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह बुलेटिन मुजरत पळोवचें. हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडारकरा सयत हांव दिप्ती काकोडकर. अरे दोतोर तुमी सगळीं हांगा कितें जालें? सुरेश तूं कितें रे इतले फावटी आपोवन सुद्दां हेल्थ सेंटरान येना म्हणून आमकांच येवचें पडलें तुका सोदीत. पूण दोतोर TB ह्या रोगांतल्यान हांव पुराय तरेन बरो जाला न्ही, तरी परत कित्याक? तूं पुराय बरो जाला हाजी खात्री टेस्ट करूंक नाका? TB बी आसता? हय आसता. अरे गोंय भारतांतलें पयलें राज्य जे अपफ्रंट नेट टेस्ट करता, जातूंतल्यान थोड्या प्रमाणात सुद्दां TB बॅक्टेरिया शरिरान आसल्यार कळटा. आणि पूर्ण उपचार जातकीच स्पुटम मायक्रोस्कोपी टेस्ट आणि स्पुटम कल्चर टेस्ट करतात, जातूंतल्यान दुयेंती पुराय बरो जाला काय ना ते कळटा. म्हणजे पुराय बरो जायना जाल्यार हे दुयेंस म्हाका परत जावंक शकता? हय सुरेश, देखून आमचो हेल्थ स्टाफ ट्रिटमेंटा उपरांत दुयेंतीचे फॉलोअप करता आणि हाजी खात्री करता की ताका किंवा ताज्या आजूबाजूच्या कोणाकच ह्या TB रोगाचें कांयच लक्षण ना. दोतोर तुमी भलायकी खाते आमच्या खातीर इतलें सगळें करता म्हाका खबरूच नाशिल्लें. आतां कळ्ळें मरे? हय. चल तर बाकीच्यांकूय कळोवया. हय. जागरूक जावया, गोंय TB मुक्त करूया. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV, तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो TV गोमंतक TV.